Can we now have a loud applause to welcome Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa State here at Parul University's Grand Orientation Program. Our hearts are filled with joy, gratitude, respect and admiration. Thank you so much, sir, for sparing time to be here with us. For all these wonderful students who are looking at new horizons of their lives and their parents who are equally excited to join them in building a great future. Not only for the entire country but for the entire world, Goa has been a destination which people look up to, which people plan, travel, come and enjoy. But Goa is no longer only a place of vacation joy and chilling. Of course, it's a great place to be, but Goa seeks and aspires to be a place of progress. Under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa State, we are very sure that Goa will achieve new heights in the future. 11th Chief Minister of Goa, young, dynamic, energetic and extremely popular Dr. Pramod Sawant से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और इस ऑडियंस के साथ अपने विचार प्रकट करें. May I please request the chief guest to please come up and address this august gathering here. I'll request President sir to please formally welcome chief guest. Very good afternoon to all the dear students, parents, teachers of Parul University, Goa, and especially our chief guest, Dr. Pramod Sawant sir. First of all, sir, thanks a lot for accepting our invitation and sparing a valuable time out of your busy schedule. Initially, when we contacted sir could not find time, because of his busy schedule, but I kept on insisting that sir, you have to come, because under your hands our university has been sanctioned, so it is your baby, you must be there. So fortunately we got half an hour from sir, and sir, my welcome speech was not scheduled because we wanted you to speak more, so I spoke before you came. But it's my privilege to propose this introduction and welcome for you, sir. Thank you for your valuable time. It was his vision to come up with Goa Private University 2020 Act, and this act has ultimately formulated Parul University becoming the first state private university of Goa, and this has in turn led to a lot of opportunity for students of Goa. As I said, today's orientation program is exclusively for all the Goan students who have taken admission in management, pharmacy, physiotherapy, nursing, engineering programs of Parul University, as well as hotel management. I am proud to say, sir, that today we have 1200 Goan students enrolled in various programs of the university. We have nearly 150 to 200 non-teaching staff members from Goa and around 50 to 60 teaching staff members from Goa as a proud member of Parul University. This has led to a lot of employment generation and a lot of opportunity for the students. Otherwise, they were required to go outside of the Goa state for this opportunity, but because of the vision of the Honorable Chief Minister, we have the Act and we have the private university in Goa. So it is all thanks to you. A round of applause for sir for this vision and making sure that this university could come up. Sir, before you came, we spoke about our interaction when you used to come to our Baroda campus to assess our Ayurveda colleges, and we used to get comments from you. So I spoke about our association and how long we know you, and ultimately when you could become a CM, we got the opportunity to come to the state and come up with this great university. So thank you, sir, and it is our proud privilege to have you on the campus and this orientation program. Thank you, sir. Thank you. And now may I request the chief guest of this afternoon, Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa. जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम उनका स्वागत करेंगे. Let's all welcome with a lot of love, admiration and respect the Chief Minister of Goa. Hello, good afternoon, students. For the Grand Orientation Program of 2026 of the Parul University, Goa campus, the dignitaries on dais, Dr. Devanshu Patel, the President of the Parul University, Dr. Parul Patel, the Vice President, Parul University, Dr. Komal Patel, Dr. Sudha Patel, Dr. Lalit Jha,
the respected speakers for the today, faculty members of the Parul University, parents, guardians, and my dear students. I am delighted to be joining you all at a grand orientation program of 2026 to welcome the second batch of the students joining to the Parul University. माझ्या समोर बशिल्ले माझे गोंयकार भाव आनी भयणांनो, परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. म्हाका दिसता जर पारूल युनिवर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिवर्सिटींत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिवर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक, गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार तेन्ना ताळयो मारा मरे. ज्या वेळार प्रायवेट युनिवर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो, बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिवर्सिटी इज देर, होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतल्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा, मागीर प्रायवेट युनिवर्सिटीज कित्याक जायी हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिवर्सिटी बिल हांवें एसेंब्लींतल्यान पास केलें तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आनी तें एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत एडवान्समेंट, इनोव्हेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. आनी दिस इज ओन्ली पॉसिबल थ्रू द प्रायवेट युनिवर्सिटी. अदरवायज गोंयांतलो म्हणजे इन डायरेक्टेड ऑफ द हायर एड्युकेशन विच ट्रेडिशनल एड्युकेशन वी टेक्स with a granting aid colleges with the government and affiliated to the Goa University colleges. हे रुटीन एड्युकेशन्स हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय. आमी पळयता एकदां ग्रँटीन एड म्हटल्यार काय ना ताकाय रेस्ट्रिक्शन्स उरता आनी तातूंत करून देर इज लेस कॉम्पिटिशनूय उरता. आमी पळयता नो डावट म्हणजे आज म्हणजे फार्मासी, फिजिओथेरपी, बीटेक, बाकीचे कोर्सीस म्हणजे थोडे कोर्सीस जे गोंयांत ना, थोडे कोर्सीस जे गोंयांत आसा बट ताजे हातून एडमिशन घडे कदाचित नीट अजून कंप्लीट जावंक ना, निटाचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून गोंयांतलें एडमिशन अजून जावंक ना आसतली. बट ती जाल्या उपरांत गोंयांत जातली. बट ऑल दो देर इज अ नर्सिंग कॉलेज इन द स्टेट ऑफ गोवा, फिजिओथेरपी गोंयांत आशिल्लें विथ हार्डली 20 सीट्स अर्लियर आनी आतां विथ एडिशनल कॉलेजीस वी हॅविंग द 40 सीट्स. मागीर उरलेल्या भुरग्यांक फिजिओथेरपी करपाक नाका काय कितें? तांकांय करपाक जाय आशिल्लें. इन नर्सिंग देर इज अ ह्यूज डिमांड. हांव पळयतालें की हांवें जेन्ना रिव्यू घेतलो बिफोर स्टार्टींग ऑफ द प्रायवेट कॉलेजीस त्या टायमार ऑन एन एवरेज मोर दॅन 1000 स्टुडंट फॉर द डिफरंट कोर्सीस टू परस्यू देअर ग्रॅज्युएशन डिग्री. They always used to go out of state to routine degree. कोण फार्मासी खातीर वयतालो, कोण नर्सिंगा खातीर वतालो, कोण फिजिओथेरपिका खातीर वतालो, कोण डेंटला खातीर वतालो. आनी भायर रावन एड्युकेशन घेतल्या उपरांत वॉट प्रॉब्लेम तुमकां फेस जाता दॅट आय नो. आय हॅव कंप्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन आउट ऑफ द गोवा बिकॉज हांवें जेन्ना BMS केलें बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक एंड मेडिसिन्स तेद्या वेळार गोंयांत कॉलेज नाशिल्ली. गोंयांत कॉलेज नाशिल्लो आनी गोंयांत ताजो अवेरनेसूय नाशिल्लो. कॉलेज सोडून दियात. ओके. आनी तेद्या वेळार म्हणजे ताज्या उपरांत 2 वर्सांनी गोंयांत कॉलेज सुरू जाली. ती म्हाका खबर आसा म्हणजे टू स्टे आउट ऑफ द स्टेट आनी गोंयकारांक भायर रावपाचें म्हटलें काय पयल्यान पयली जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. फीश करी ना जाल्यार जायना आनी देर इज अ होम सिकनेस प्रत्येकाक. म्हणजे 50% म्हणटात ना रे जेवण पचना आपल्याक म्हणून आपूण भायर वचना. बट ऑल दो सो आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग द पारूल युनिवर्सिटी एट डॉक्टर देवांशू पटेल सो दॅट आमी प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास केल्या उपरांत द फर्स्ट ही हॅज अप्रोच टू द गव्हर्मेंट अँड ही हॅज इलिजिबल फॉर दॅट क्रायटेरिया अँड ही सेट अप हिज कॅम्पस विदीन शॉर्ट ऑफ स्पॅन ऑफ टायम. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर यू फॉर सेटिंग अप युअर कॅम्पस इन द स्टेट ऑफ गोवा. Along with the Parul University,
WPU, World Peace University, Ganpat University is another two university has set up their shop in the state of Goa. आणि त्याच पद्धतीचे क्वालिटी एड्युकेशन्स ते आपल्या कॅम्पसान सुरवात करतले आणि त्याच्या खातीर हांच्यानी जरी आमी म्हणटा की पारुल युनिवर्सिटींतल्यान आज ऑलमोस्ट 1200 स्टुडंट्स टेक्स द एडमिशन म्हणून आमी म्हटलें थोड्या जाणांक एफोर्डेबल आशिल्लें थोड्या जाणांक भायर वचपूय एफोर्डेबल नाशिल्लें ऑल्दो फॉर इनिशियल बॅचीस म्हणजे ही हॅड गिवन अ स्कॉलरशीप फॉर द स्टुडंट्स सो ताका लागून आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर यू फॉर गिवींग द स्कॉलरशीप बऱ्याच जाणांक एकदां फॉर द स्टुडंट्सांक हायर फीस आनी परत भायर रावप हे एफोर्डेबल जायना ते जर गोंयांत रावता आसत आनी फीस एकदां एफोर्डेबल करपाक शकता बट पारुल युनिवर्सिटी हॅव स्टार्टेड वीथ देअर ओन स्कॉलरशीप ऑल्सो ताकाय लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता बिसायड्स दीस म्हाका दिसता आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीकूय बी the scholarship which we are giving through the government of Goa, that scholarship will be आमी तांकां दिता for the last year something technical problem is there this year आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां इंस्ट्रक्शन दिला की प्रायवेट युनिवर्सिटी जी स्कॉलरशीप स्पेशली इन द कॅटेगरीज ऑफ SC, STs, OBCs and even though in the economical weaker sections they are eligible for the scholarship ज्यांच्यानी एडमिशन्स घेतला तांकांय बी ते एलिजिबल जातले हाज्या व्यतिरिक्त इन लॉंग रन द पारुल युनिवर्सिटीज should starting their additional courses of cyber security, artificial intelligence, data science, machine learning, quantum computing या पद्धतीचे न्यू कोर्सेस they want to start here in the Goa campus so that Goan student will get the opportunity okay for this type of graduation courses also in future अशें म्हाका दिसता आनी ते जर सुरू केले जाल्यार तुमकांय ताजो बेनिफिट्स आनी इतर स्टुडंट्सांकूय बी ताजो खूब बेनिफिट्स मेळटलो आतांच्या घडीक आमी पळयता की ट्रेडिशनल BA, BCom, BSc हे ट्रेडिशनल कोर्सीस आनी तातूंतल्यान जॉब मेळपाचे दीस आतां उरूंक ना द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन वेन यू टेक्स द एडमिशन त्या दिसाच्यान कॉम्पिटिशन जें जाता स्टार्ट जाता म्हणून माय बेस्ट विशीज फॉर यू whichever the courses you have taken the admissions but start now आतांच हांवें कित्याक म्हणटा गोंयांत आतां स्टाफ सिलेक्शन पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी इन लॉंग रन इट इज एन UPSC मीन्स युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन एंड रेस्ट ऑल दर इज एन एग्जाम्स ऑफ ज्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसा मागीर कोण बँकींग कोण बाकीच्यो म्हणजे रेल्वेज बाकीच्यो सगळ्यो सी डॅट म्हणजे आमी ज्या ग्रॅज्युएटीक एकदां आमी ज्या कोर्साक एडमिशन घेता तातूंतूच आमी फ्युचर करतले अशें कांय ना पण आमी ज्या कोर्साक एडमिशन घेता तातूंत आमचें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतले आनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्या उपरांत दर इज अ वायड स्कोप इज ओपन आमी ताका म्हणटा आनी वीच नॉट ओन्ली इन द गोवा इन इंडिया इट इज अ ग्लोबली एटलिस्ट फॉर द फिजिओथेरपी नर्सिंग आनी फार्मासी दर इज अ वायड स्कोप ग्लोबली आसा दर इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी I'll ask for the Parul University, you can have to teach them the foreign languages also. You can start the foreign languages course so that for the communication purpose, the foreign language is very much important. If you learn the foreign languages courses and in the globally, you have the good scope, especially nursing, physiotherapy and हातूंतल्यान bright future as day by day आमकां दिसपाक मेळटा आमी पळयता की गोंयांत वेलनेस टुरिजम हाजो स्कोप आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा ताच्या खातीर जावं ते नर्सिंग किंवा फिजिओथेरपी हाज्या खातीर वेलनेस म्हणजे नॉट ओन्ली इन द मेडिकल फॅटर्निटी बट फॉर द वेलनेस टुरिजमात ताका आनिकूय बी स्कोप येता त्या काळात मेळटलो त्या खातीर आपूण घेतलेल्या कोर्सात आपूण बेटर कशें करपाक शकता आपूण फ्युचर कितें करपाक शकतलो हाजो विचार आतां पासून करपाची गरज आसा म्हाका दिसता म्हणजे जेन्ना तुमी प्रायवेट युनिवर्सिटीत एडमिशन घेतलां तेन्ना कॉम्पिटिटीव युगात तग धरपा खातीर सगळ्या जाणांनी फ्रॉम द डे वन ह्या कॉम्पिटिटीव युगात उरपा खातीर आनी आपलो फ्युचर घडोवपा खातीर तत्पर आसप गरजेचें आसा आनी हें सगळें करता आसतना आमी पळयता की आपली फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो डॅट मच इम्पॉर्टंट नो डावट म्हणजे आमकां आत्तां घडये कदाचित आमी पळयता
की दीस इज अ रायट एज ऑफ युअर करियर. आमी करियर घडोवपा खातीर आपली रायट एज आसा, पण त्याच बरोबर आपली पर्सनॅलिटी घडोवपा खातीर सुद्दां दीस इज द रायट एज. ह्या एजीचेर आमी करियराच्या बरोबर आपली फिटनेस आनी आपली पर्सनॅलिटी हाजेरूय फोकस करप हे गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी करपाक शकले जाल्यार नक्कीच आनी बींग द गोवन म्हाका गोंयकारांक सांगपाक खूब बरें दिसता की गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां भायल्या राज्यांनी पळोवपाक मेळच्यो ना. आनी गोंयांत ही ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक आसा तर फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी पळयता की आमी ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर क्रिएट केला. इन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन वॉट वे तुमी जर पळयशात इट इज एन एअरपोर्ट, पोर्ट, रोड एंड रेल ह्या तिनूय बाबतींतलो म्हणजे जाका आमी इन शॉर्ट द गव्हर्मेंट लँग्वेजीन जर म्हणत वीच इज वी कॉल एट द PM गतीशक्ती. आनी कित्याक म्हटलें हांवें इट इज अ पोर्ट कनेक्टिंग टू द एअरपोर्ट, एअरपोर्ट कनेक्ट रोड एंड रेल which is the futuristic infrastructure for the future for another 50 years. हाचो विचार करून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला. आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता आसतना वी आर कॉलिंग हियर द ग्लोबल पार्टनर्स टू कम अँड इन्वेस्ट इन द स्टेट विथ द ग्रीन इंडस्ट्री, विथ द ब्लू इंडस्ट्री अँड द व्हाईट रेव्होल्युशन. ह्या तिनूय सॅक्टरांत म्हाका खबर आहा की गोंयकार इज नॉट रेडी टू वर्क इन द लेबर कॅटेगरी. नेवर. म्हणजे गोंयकाराक तें आवडयना आनी गोंयकार काम करतोय ना. आनी म्हाका तर दिसता की म्हजो प्रत्येक गोंयकार भाव आनी भयण ही अशा पद्दतीच्या इट इज एन वेल ऑर्गनायज्ड बऱ्या कंपनीनी बऱ्या स्टेजीचेर ते सगळे जाण पावचे. आनी ताकाच लागून आमी सातत्यान कॉम्पिटिशन हें गरजेचें आसा. वी आर फोकसींग ऑन स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग. आमी आतां पर्यंत पळयताले की शिकल्यास तांकां रिस्कील करपाचें काम आमच्या गव्हर्मेंटात केला, ताका अपस्कील करपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट करीत आसा. म्हणजे अलॉंग वीथ युअर कोर्स म्हणजे तातूंतलो स्किलींग सब्जेक्ट हो चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हणून म्हटलें हांवें इट इज जस्ट डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टंट बट द थॉरो नॉलेज ऑफ दॅट सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. आनी ते जर तुमी मेळोवपाक शकले आसत जाल्यार देर इज अ वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी इन द स्टेट इन एवरी सेक्टर. म्हणून म्हटलं हांवें कि tourism sector which is a growing sector in the state, the logistics sector which is also again the growing sector in the state. म्हणजे being the airport and the port ज्या पद्धतीत expand जाता म्हणजे there are so many opportunities and to choose म्हणजे आमी करियर खंयच्या सेक्टरांत करतले हे आतां डिसायड करपाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की बरेच जाण डिग्री एका सेक्टरांत घेता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन दुसऱ्या सेक्टरात करता, पण आपले करियर हे तिसऱ्याच सेक्टरात करता वीच डिपेंड्स अपॉन युअर पॅशन. आणि म्हणून ती जर पॅशन दवरून जर काम केलें आसत जाल्यार नक्कीच यू हॅव द ब्रायट फ्युचर. आणि ॲट प्रेझेंट विथ द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वीच इज विकसीत भारत 2047. वाय इट इज 2047? देशाच्या इंडिपेंडन्साक 100 वर्सां पुराय जाता आणि ती 100 वर्सां पुराय जाता आसतना ह्या देशातले पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे वी आर 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पुराय ह्या 100 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय करपाचो संकल्प ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन केला. तुम्ही जर पळयशात इट इज फ्रॉम द कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत इट इज नॉट ओनली द रोड, रेल हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बट फॉर द फ्युचरिस्टीक तुम्ही जस्ट जर पळयशात म्हणजे तुम्ही मेडिकल कॉलेजीसचे नंबर वीच इज द डबल, प्रायवेट युनिवर्सिटीजचे नंबर वीच इज अगेन डबल, अबाउट द एम्स ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स वीच इज 8 आशिल्ले ते 23च्या जाग्यार पावल्या. IIM आसतले, IITs आसतले, हे सगळ्याचे नंबर्स हे डबल जाल्या. म्हणून हांवें म्हटलां की ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचे नंबर सुद्दां हे डबल जाल्या. म्हणजे आमी पळयता की पॉप्युलेशन ज्या सायजीत वाडटा त्या सायजीत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाची गरज आसा. आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाय द गव्हर्मेंट अँड द प्रायवेट इन्वेस्टमेंट हो ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फोकस कित्या खातीर तर फुडल्या 50 वर्सांक कितें जाय हाजें फावंडेशन हे आतां घालपाची तयारी आहा. फाटल्या 10 वर्सांक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. यू पीपल विल बी द लकी पीपल.
सगळे स्टुडंट्स लकी आसा कारण कित्याक जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो म्हणजे तेद्या वेळार अनादर 20 years जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना यू वील बी द नेशन बिल्डर्स. तुमी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताक कॉन्ट्रिब्यूट करतले. नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रिब्यूट बट तेजो सगळ्यांत चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार तो तुमकां जातलो. कारण एकदां इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाल्या उपरांत विकसीत भारत हो जेन्ना तेजे चडांत चड फायदे कोणाक मेळटले इट इज नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन बट फॉर द यू पीपल फॉर द यंगर जनरेशन आनी ते जावचे म्हणून हे सगळें आसा. सो this type of the Parul University and the private university who are investing specially in the education तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी गोंयांत इन फ्युचर तांच्यांनी अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस हांवें जे म्हटलें की मशीन लर्निंग डेटा सायन्स आनी इन लॉंग रन इवन द PhD कोर्सीस तांच्यांनी सुरवात करचे जेणे करून आमच्या गोंयकारां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर हिम फॉर हातूंतल्यान इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टुडंट्स but he has created the job opportunities. He has constructed one of the best infrastructure within a short span of a time. म्हाका दिसता more than the 60-70% people is the Goan people ही opportunity तांणी ताका मेळोवन दिल्या म्हणून हांव ताका खरोखरूच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशा पद्दतीचे आमकां प्रावड फील जावपाक जाय की 100% लिटरेट स्टेट आसलेल्या गोंयांत आमी रावता. आमी 100% लिटरसी गोंयांत आसा आनी आमचो फ्युचर संकल्प कितें जर आसत जाल्यार फुडलो टार्गेट इट इज 100% स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो हाज्या खातीर आमी फोकस केला. म्हणून आमी ITI पासून IIT पर्यंत स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. कोडिंग रोबोटिक इंट्रोड्यूस करपी पयलें राज्य गोंय राज्य आसा. अशा पद्दतीन ह्या अजुनूय बी हांव आयच्या ह्या दिसा परत एकदा जितक्या जाणांनी पारूल युनिवर्सिटीत एडमिशन्स घेतला कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर यू पीपल. कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमच्या सगळ्या पॅरंट्सांक. एक गजाल लक्षात घेयात प्रायवेट युनिवर्सिटीत एडमिशन तुमच्या पॅरंट्सांनी तुमकां मेळूनय दिलां बट ताजे आमी ताका म्हणटा की 100% आमी आमचें करियर करतले. हे फोकस दवरून जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. वता वता आसतना हांव एकूच सांगता की ऑलवेज म्हणजे स्वामी विवेकानंद हांचो जर थोडक्यात सांगपाचें तांच्या विचारांतल्यान थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार आसत अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचीव्ड. चलात उठात जागे जायात जो पर्यंत तुमचो गोल अचीव करिना तो पर्यंत थांबू नाकात. एकच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. What a wonderful and inspiring speech by our chief guest. Indeed, sir, like you rightly pointed out, competition begins from day one and so does preparation. In times to come with AI, machine learning and so many things, we don't know what are we competing against. So it's always good to be prepared. And on behalf of Parul University, sir, we guarantee you that every student that studies with us or is with us, we will strive to make them better. चाहे वो गोवा में रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, वो पारुल यूनिवर्सिटी का और गोवा का नाम रोशन करते रहेंगे. ये हमारी आपसे ये गुजारिश हम करते हैं कि we promise you, we guarantee you that we will make sure that every student at Parul University Goa is achieving the heights that they wish to. Now I may request President Dr. Devanshu Patel to please felicitate our chief guest, Chief Minister Dr. Pramod Sawant, for being here this afternoon. Along with that, I acknowledge all the dignitaries on the stage. Dr. Devanshu Patel, the President. Dr. Parul Patel, Vice President of Parul University. Dr. Komal Patel, Vice President. Dr. Sudha Patel, Trustee of Parul University. Dr. Lata Jha, Provost of Parul University. Dr. Dhaval Nimawat, Registrar of Parul University, Goa.